This road is not new to Santan. His grandfather walked over it, so did his father. And now, it's his turn. Years have passed, but Santan Burrito's daily routine has not changed. He gets up, gets ready, he breaks his bread, then he has his kanji, locally known as pais, and he's off to his farms. आम पहिलेसान शेतां रोवपी 5 बार येवपी शेतान 13-14 वर्सांसून शेतां 5 बार येतालो आनी शेत रोयताले 5 बार येता दोन हो मारोग इल्लीशी मेर आहलोली घरा कोसा नांगोर हांदामान इंग घेवन येताले 5 वरांचे भायर सोदताले सकाळीचे इंग पावत म्हळ्यार 5:30 जोत बांदताले मेरेन हे भाशेन मारोग नाहलो आमकां मारोग आत जाला मारोग आत केला आनी आतां हांव मारगारी आहा आनी हें शेत आमी पयलेसान शेत रोवन येयलें आनी आमकां शेतां मोग सगळे आमगे मनीस कुटुंबा सगळे शेतकार आनी पयलेसान शेत बरें केलां आनी आजून बरें कोत्ताय. For generations, Burrito's family has been shouldering a big responsibility to cultivate their paddy field located across Sondem Lake near Handi Khuris. You see, Curtorim is a village that was well known as an agriculture hub. It is 5 kilometers long and 4 kilometers wide. But the comunidad of Curtorim is beyond that. It's more than 6 kilometers wide, including São José de Areal. And about 80 or 90% of the arable area is in Curtorim. I'm not criticizing Sardin. When he was agriculture minister, what 50% people were cultivating fields. Today, we have reached almost 80-85%. My aim is to touch 100%. This green spread around you has a history behind it. On December 1961, Portuguese bid goodbye and Goa became a part of the Republic of India. On 18 December, there was village feast. So I, well dressed and all, I went down near the post office at the junction is the post office. I met one gentleman from Curtorim, Dr. Camilo Rodrigues. He told me, they have entered north, south and east, he said. But before that, an economic blockade was enforced. India clamped the food exports to this then Portuguese colony. So everyone, regardless who they were, engaged themselves in farming. Food was grown everywhere to avoid shortage. The story of Curtorim dates back to those days. Santan is a testimony of how the paddy fields have been an integral part of Kurtorkars, a space where traditions and etiquettes still continue. रोजार कोत्ता 3 आनी 4 नमन मेरो सन्नायता आनी केल्यान पुल घालो आनी सांगिलें रोजार कोत्ता राबाय म्हणून जाय सो आख्खो लोक उबो रावता आनी आख्खो लोक उबो रावना जाल्यार तेका फायन आहा चोयता आदेल चोयता कोण ना तो सगळे कोत्ताय मागीर रोजार केलें मागीर रोव मारपा कोमेस एक गाडी मारूंक जायना रोजार केल्या पासून हिंगा आमगे हाजना 5 फायन आहा आतां तेज्या चड आतां उबारूंक जायना रोजार केलें म्हणटकूच काम चालू आसतना आतां उबारल्यार 2000 फायन एश कोन्न दवरलो आहा आमगेन आजून मुखेल येता काम कोमेस करून रोजार कोत्ता दोरी काड म्हणटाय आमी पयलीं दोरी म्हणटाले आतां नांव बरयताय नांव काडलें तुजें कांय करूंक जायना रोजार केलें तुका फायन पडटा एश कोन्न आहा आमगे आजून गाडी मारूंक जायना आनी आतां उबारूंक जायना आतां उबारल्यार फायन आहा गाडी मारल्यार फायन आहा मागीर काम काबार जालें पोत्यानको नांव काडटाय दोरी काडली मागीर तुज्यान कितें कर आनी आमगे आनी एक आहा सायबा हेस्ता ओल्ड गोवा सान फ्रांसिस्काच्या 3 तारखेर शेतां कोण देंवपा जायना शेतां देंवत जाल्यार फायन आहा
आनी एक मनीस येना शेताक चोवपा येना कामाक येना. There's one more aspect of farming that Kurtorkars follow: water harvesting. हे आमकां पुर्वजांनी आमगे तोळे बांदून हे कोपेल फुरीस बांदून ही शेतोळ भितर करून रेडी करून दवरल्या. हे तोळ्यांतल्यान सावन उदक हो रिवर जुवारी नाकते 2 रिवर जुवारी वयता, नाजाल्यार आमी हे प्लँकान हांडी बांदताय तितूच तें शेतां युटिलायज जाता. मागीर तें शेतां युटिलायज आगोस्ता म्हयन्यांत तें आमी बांदताय, हांडी मूग बांदताय, बरो वरात बांदताय शेतकार. आनी आतां आनी पयलीं सावन वरात बांदताले आनी आतां तें उदक मागीर आमी आडायन हें मागीर शेतां युटिलायज सकयल सायडी युटिलायज कोत्ताय. हें तोळें आमगेलें दोगरा सावन उदक येयन वयर येत, ह्या दोगरा सावन हे गांवां सावन उदक येयन हिंग एकठांय जाता. आनी हें उदक एकठांय जाता तें मागीर तेजें आमी बेनिफीट घेता, फायदो घेताय. हें आमी आयंगण सेकेंड क्रॉप काडप, सेकेंड क्रॉप पासां दुकान सेकेंड क्रॉप काडप. सो मागीर आमी 20 तारखेक तें बांदताय. हें पुर्वजान आमगे हें तोळें रेडी करून दवरलां आनी आडी रेडी करून दवरल्या. आनी तेज मुखार आनी चोक मूं आहा धाकली माणूस आहा शेतकारांली, हींच सावन उदक तोळ्यां सावन उदक तोळ्यां सावन आमी शेतां युटिलायज कोत्ताय. शेताकूय एक्सेस जालें चोका वयता, थिंग स्विच गेट आहा, एक्सेस जालें तें उदक भायर घाताय आनी तेंय बांदताय. हें शेत रोयन जातरी तीय बांदताय आनी उदक सारकें मेंटेन कोत्ताय जायते फावटी उदक. आनी हें आमगे करपा आमगेले पयलीं सावन कम्युनिटी फार्मींग शेतकार कोत्ताय. आमी खंयची एसोसिएशन नाय, आमकां तेशें कोन्न कांय ना. फकत शेतकार कितें जालें आमगे 3 ग्रूप आहाय, कोडी हांदो हाजोन आनी गुलटे म्हूण 3 ग्रूप आहाय. 3 ग्रूप एक शेतकार आमी एपॉयंट कोत्ताय आनी ते मागीर तेंच्या अंडर दुसरो मनीस काम कोत्ता. Two factors have helped in keeping this traditional farming green as ever: the pride of Kurtorkars and steps taken by the government to incentivize Khazan farming. If we make growing of rice profitable, if I work in that direction, then perhaps I will be able to succeed to see that people don't, we don't allow paddy or rice cultivated fields into from agriculture to non-agriculture, or rather how to stop changing the face of green fields. End of the day, if it's profitable, and if a shetkar says to himself, I am making some money after I grow this rice and feeding my family, then I will grow. So if I am able to reach there, I have won the race. I am 100% sure I am going to reach there. We have the support of the government also on this. We have the support of the agriculture department, we have the support of the agriculture minister, we have the support of the chief minister, we have the support of everybody who are involved. They know that we are very sincere people who are interested in fields with no mischievous agenda. Farming in Curtorim is a whole wealth of knowledge to fall back on. Building up from here rather than reinventing the wheel should be the way to go.